डेप्युटी इलेक्टरल ऑफिसराक. सी आमी काणकोण इज अ केस इन पॉयंट wherein almost 1% of the entire electorate is sought to be deleted. तांगेली नांवां 323 नांवां आनी आउट ऑफ दीस 323 म्हाका सगळीं नांवां मेळनात, पण आय एम शुअर दॅट की मोर दॅन 300 इज कॅथलीक कम्युनिटीचे वोटर्स. आमच्या लोलये पंचायतीक 190 वोटर डिलिशनाक घातला, तातूंतले 185 कॅथलीक वोटर्स. सिलेक्टिवली कॅथलीक डॉमिनेट जाग्यावेली ही नांवां, एक पार्टा 64, एक पार्टा 60, एक पार्टा 37, एक पार्टा 18 अशें करून ही नांवां घातिल्ली आसात. आनी हू हॅज मूव्ड दीस? द BLAs अपॉयंटेड बाय भारतीय जनता पार्टी. ताणें जे आनी हें ऑफिसांतलें ना, हें BJP ऑफिस ऑर मिनिस्टराचें ऑफिस आहा पळय थंयच्यान हें सगळें जालां. तांणी डायरेक्टली हे डिलिशनाक घातलात. आतां ह्या डिलिशना भितर कोणा नांव घातलात? पयर ZP इलेक्शनाक ज्यांनी मत मारला हेतूंतले कित्येक जाण तांची नांव सुद्दां डिलिशनाक घातलात. आनी डिलिशना जेन्ना तूं घालता फर्स्ट ऑफ ऑल त्रास म्हळ्यार तांकां नोटीस वता. नोटीस गेलो की तांकां आयदर एक्चुअली BLO लेवलाचेर नोटीस आयली, तो मनीस आहा थंयचे तेजी कॅन्सल जावपाक. थोडे कडेन तांकां परतो डेप्युटी कलेक्टरा म्हऱ्यान वचचें पडटा. एक दीस गेलो तेगेलो डेप्युटी कलेक्टरा म्हऱ्यान वचपाक. सो अशें नाक आशिल्ले त्रास ह्या सगळ्या वोटरांक आतां हें नवें जें कितें आयलां पळय फॉर्म 7 तातूंतल्यान जावपाक लागला. दुसरें एक पयर आमी जेन्ना ताजे म्हऱ्यान गेले, तो म्हणपाक लागलो 5 वर्सां जर कोण घरा कडेन ना जाल्यार तेगे नांव डिलीट जातलें म्हण. आतां डेप्युटी चीफ इलेक्टरल ऑफिसर कितें म्हणटा, तो कितलो वर्स ना जालो म्हण तेगे नांव जायना. कितलीं वर्सां ताणें वोटींग केलें ना, कोणें तेगेलें नांव काडप म्हण कायद्यान खंयच ना. तो केन्ना जेन्ना तो फॉरेन नॅशनल जाता तेन्ना एखादें तुज्यान काडपाक जाता, बट दॅट ऑल्सो टू बी डिटर्मिन्ड बाय द होम मिनिस्ट्री. द इलेक्शन कमिशन हॅज नो बिजनेस टू डिसायड समबडीज नॅशनॅलिटी. दॅट सुप्रीम कोर्ट हॅज मेड इट क्लियर. सो तो प्रिरोगेटीव बी तांचे कडेन ना. आतां हे लोकांक इतले त्रास आसा हेतूंतल्यान. आतां लग्न जाल्ली बायल, ती आतां जर नवी लग्न जावन आयला, ती 2002 पयलीं खंय आशिल्ली, मागीर थंयचें मॅपींग त्या पर्टिक्युलर हेतूंतलें मॅपींग करपाक जाय. लोलया एक बायल लग्न जावन आयला कुंकळची. BLOची जबाबदारी कुंकळचो रोल पळोवन तें मॅपींग करपाचें आनी क्लियर करपाचें. तांणी केलें ना तें. आतां तेगेलें नांव डिलिशनाक घातलें ऑलरेडी. सो इतलो बायलांक त्रास केलो तांणी. लग्न जावन आयिल्ली बायलांक खूब चड करून तेंगे नांव बदलता, खूब हेतूं भितर नांव बदलता गेलें लग्न जातकीर. सो हे टोटल हांच्या मर्जीचेर इलेक्शन कमिशनाचें जे लोकल लेवलाचेर ECIचें काम पळयतात, डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार, हांच्या मर्जीचेर ही सगळीं कामां जातात. BLO गव्हर्मेंट सर्वंट चडशे ते मिनिस्टराले आनी आमदाराले आयकतात आनी ते आयकून ही नांवां डिलीट करपाचो हो जो कारस्थान रचला भारतीय जनता पक्षाक, ताजे विरुद्ध आमी हो मेमोरंडम आज डेप्युटी इलेक्टरल ऑफिसराक दिला. आनी ताका सांगला क्लियर कट गायडलायन्स इश्यू कर टू द ऑफिसर्स आनी एज वेल एज एक जायरात दी सगळे पेपरां भितर. एडवर्टायज इट सो इतले वायड पब्लिसिटी दी की प्रत्येक वोटराक कळपाक जाय की वॉट आर द रिक्वायरमेंट्स. कितें जाल्यार तुगे नांव डिलीट जावपाक शकता आनी डिलीट जावपाक नजो जाल्यार कितें करपाक येता. ताणें ह्या ऑफिसांनी ताका इतले त्रास करतात, जंय अमकें सर्टिफिकेट नाका, दुसरो डॉक्युमेंट कोता येता ना म्हणटा तो हेच सर्टिफिकेट जाय तुगेलें, तेच सर्टिफिकेट जाय. आनी लोकांक नाहक हें ECIन त्रासांक घातला. हें स्पेशल रिविजन जें कितें करता पळय, आमी सांगलां ताका की हाजेर लोकां मदीं इतलो असंतोश. आतां काणकोणा एनी टायम लोकांचो मोर्चा वचपाक शकता ऑन द गव्हर्मेंट ऑफिशियल्स, दोज हू आर इनवॉल्ड इन दीस. बिकॉज 323 नांवां इज नॉट अ स्मॉल नंबर इन वन कॉन्स्टिट्युन्सी, इट्स अ ह्यूज नंबर. आनी ह्या 323तले 300 वयर कॅथलीक लोक. सो दीस इज सिलेक्टीव टार्गेटींग द वे दे आर डुईंग. उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बेंगाल जो मॉडेल ताणें हें केलो पळय मायनॉरिटीची नांवां कट करपाचो, तो मॉडेल ह्या सरकारान आतां गोंया भितर चालू करपाचो प्रयत्न केला, वीच वी एज गोवा फॉरवर्ड पार्टी वील अपोज टूथ एंड नेल. आमी एक पळयतला, आमी डेप्युटी कलेक्टराक सांगला काल आनी एकाय बी सांगला, एक जेन्युइन नांव डिलीट जावपा नजो. आनी इफ एक जेन्युइन नांव जर डिलीट जाली जर जायत जाल्यार देन वील बी कंपेल्ड टू टेक रिकोर्स टू अदर मिन्स. आय जस्ट एड टू वॅल्यू. एक म्हणल्यार आमचे गोंयकार भाव जे लंडनाक कामाक आसात किंवा मिडल इस्टाक कामाक आसात आनी हांगा आसात, लंडन म्हणात, पोर्तुगालाक कामाक आसात, आनी जे इंडियन सिटिजन्स ज्यांच्यांनी पासपोर्ट सरेंडर करूना, ज्यांच्यांनी आपले इंडियन पासपोर्टूच दवरला आनी दे आर पोटा खातीर, कारण ऑपॉर्च्युनिटी ना म्हण लंडन वचून नोकऱ्यो करप, हाज्या खातीर जे थंय गेले ते 6 म्हयन्यांनी येतात. अशें करून हेंय सोदून काडून अशें वोटरांक टार्गेट करपाचो एक सिस्टमॅटीक एक सॅनिटायझेशन चालू आसा.
आनी हें करपा लागून कितें म्हणटात ते जे 13 डॉक्युमेंट जे लिस्ट केला लास्ट आधार कार्डूय आफ्टर सुप्रीम कोर्ट इंटरव्हेन्शन इन द बिहार मॅटर आधार कार्डूय मॅन्डेटरी केल्ले आधार कार्डूय आसल्यार जाता म्हूण 13 आतां अशें जालां प्रशांतान सांगलां तशें की खूब कडेन हे 13 डॉक्युमेंट सोडून भलतेच हाड म्हणटात डॉक्युमेंट 13 डॉक्युमेंट सोडून भलतेच डॉक्युमेंट हाड वीच इज नॉट मॅन्डेटरी हे क्लियर डायरेक्शन आसा फ्रॉम ECI की 13तले खंयचो एक डॉक्युमेंट जर प्रोड्यूस केलो इट हॅज टू बी सॅटिस्फायड पूण हांगा तशें जायना हांगा डेप्युटी कलेक्टर म्हणटा हे हाड ते नाजाल्यार दुसरे हाड क्लासीक केस तुमकां एक दिता हांव फातोर्डा मतदारसंघात एक एक्स इंडिविज्युअल ताजे बापायचें बर्थ सर्टिफिकेट ना कारण त्या टायमार केली ना आनी पूण तो जो रावता इतले वर्सां घराची जमीन आहा जमनीचे पेपर आहा आज्याच्या नांवार आहा 13 डॉक्युमेंटान वन ऑफ द थिंग इज की डॉक्युमेंट चलता म्हणून आज्याच्या नांवार आसलें म्हणून चलना म्हणजे अशे तरेचे सिस्टमॅटीक हे चालू आमी नजरेक हाडून दिला अँड वी वील नॉट कीप क्वायट बिकॉज दीस इज गोईंग टू अ फायनल फेज आनी आमी प्रत्येक मतदारसंघात जे आमचे हे आसा युनिट्स प्रेझेंट आसा वी वील टेक अ स्ट्रॉंग स्क्रुटनी ऑफ दीस कारण हे जर आमी आतां जर ओगी रावले प्रशांतान सांगलें की 300 मतां काडल्या म्हणून कितलेशे एफर्ट तुमी BJPचे आमदार पळयल्या जे 100 मतांनी निवडून आयल्यात 100 110 210 300 600 सो दीज थिंग्स कॅन इफेक्ट द रिजल्ट्स ऑफ द नेक्स्ट इलेक्शन्स सो अशे तरेन मास करप आनी जे लंडनाक कामाक आसात आमचे भाव नोकरे पोट भरपा लागून थंय आसात जे स म्हयने येता आनी तांचे नांवां डिलीट तांचे नांव टार्गेट करप तांची नांवां डिलीट करप हे करप हे आमी खपोवन घेवचे नात वा विजय सरदेसाय लिडरशिपीक खाला आमी खास करून हाजेर वॉच दवरतले आनी कम वॉट मे वी हॅव डायरेक्टेड देम प्रशांतान ताका क्लियर सांगला की यू ऑल इश्यू अ एडवायजरी ऑन ऑल द न्यूज पेपर्स सो दॅट कॉमन मॅन जेन्ना तो वाचता ताका कोणाची आधाराची गरज ना पेपर पळोवन इफ डेप्युटी कलेक्टर ऑफिस किंवा स्थानीक मामलेदार ऑफिसरान तांकां जर शाणपणां सांगता देन दे कॅन स्लॅप दॅट एडवायजरी ऑन देअर फेस कारण हे जावना एडवायजरी सारके क्लियर कट लोकां बरें पावना म्हणून हो मॅच जाला आनी हे लोकां बरें कशें पावप हाजेर वॉच दवरप आमी करतले कंपनी सुरू जाल्यात सो देर इज अ मेन थिंग जे थंय हांगा ते उडयतात नांवां काडून कोण लंडनाक नोकरेक आहा ते नाल तागे कोण घर बंद आहा सोदून काडप BLA म्हणजे ऑपोजीट सायडींतले रुलींग सायडींतले BJP हे काडून ऑपोजिशना फायल आनी लिमिटूय आसा एका BLA फायल दिसाक 10 फॉर्मां भर 50-60 फॉर्मां भरता एक BLA तांचो आनी एक्सेप्ट करता लोकल लेवलाचेर कारण लोकल लेवलाचेर पॉलिटिकल प्रेशर पडटा प्रशांत बाब तुम्ही आता एलिगेशन केलां BJP पार्टीच्या डायरेक्शना प्रमाणे BLO चलतात म्हणून आणि एक खास करून मायनॉरिटींक टार्गेट करता म्हणून तुमचे कितें एविडन्स ऑफ प्रूफ तुवें दिला ताजो दीज कंप्लेन्स आर फायल्ड बाय द BLA अपॉइंटेड बाय द BJP न्ही आता प्रत्येकाक तुका अपॉइंट करपा BLA अपॉइंट करता ते तांणी डायरेक्टली त्या BLA नी ह्यो कंप्लेनी केल्यात आनी तुजो फोटो येता त्या हेजेर कंप्लेनीचेर तुजो फोटो येता जेन्ना ती कंप्लेन येता ऑनलायन तेजो फोटो येता डायरेक्टली सो आता तुम्ही जे डेलिगेशन घेऊन गेला त्या काणकोणाचा विषय घेऊन काणकोण स्पेसिफिक सांगला बट इट इज एंटायर गोवा तुमका त्यांनी अश्युरन्स कितें दिला ताणी अश्युरन्स दिले ते पळय तांगेलो तो ऑफिसर ना सो ती म्हणपाक आपूण आमगेलें जें कितें आसा तें ताका कन्वे करता आमी डिमांड केली तांकां की पेपराचेर एडवर्टायज दिया डेप्युटी कलेक्टर किंवा मामलेदार ऑफिसांतले ते बाकीचे जो स्टाफ आहा पळय ते एक लोकांक हॅरेस करतात आतां हॅरेस करतना एक कॉमन मनशाक कायदो कितें आसता तो खबर उरना ती म्हणटा आमी एडवायजरी काडिल्ली आतां ती एडवायजरी काडिल्ली कोणाक खबर आसतली ती डेप्युटी कलेक्टराक किंवा बाकीच्या कॉमन मनीस जो वता ताका एडवायजरी खबर ना सो थंयचो जो कोण तरी क्लार्क आसा तो सांगता हें हाड म्हण ताका पावट पडली 2 गजाल्यो ताचे बाबतींत आमी मांडलात की BLAन समज कंप्लेन दिली कोणालें नांव डिलीट कर म्हण BLOची ड्युटी तें कन्फर्म करपाचें ती दिल्ली ती कंप्लेन सारकी आसा काय ना समज BLAन कंप्लेन दिली की म्हाजें नांव ना हांव थंय रावना हांव शिफ्ट जालां किंवा हांव मेलां किंवा हांव आनी खंय ही कोणें BLAन कंप्लेन दिली थंयच्या BLOची ड्युटी ती व्हेरीफाय करपाची BLAन कंप्लेन दिली की म्हाका यो अशें जावंक शकना की हांव दिसवड्याक वचून खावपी उरता म्हाका कामां वचपाक ॲडवर्टायज घालता म्हणून सांगला यस अश्युरन्स दिला की फक्त तिने झाला आपण ती कन्वे करून आपण 7 फेब्रुवारी लास्ट डेट ते ओपन जाता ताणें अश्युअर केला की आपण आपल्याला ऑफिसरा कडेन हे करून आपण ते इमिजिएट हे करता आनी तशें दिता म्हण BLA एक्चुअली BLA कंप्लेन दिवंक शकता पूण BLO व्हेरीफाय करपाक जाय बट हे BLO कशें आहा हे BLO गव्हर्मेंटाच्या प्रेशराचेर आसात आनी ते कांय करनात BLO आपल्याली ड्युटी करनात BLO वचून पळोवपाक जाय की हो मनीस आसा काय ना म्हणून एक मनीस समज खंय दिसवाड्याक वतार कामां वता ताणें डेप्युटी कलेक्टरा म्हण वचून घरा कडेन उपास रावप ना जाल्यार एक करपाक जाता गव्हर्मेंटान
जांकां नोटीस काडला आनी डेप्युटी कलेक्टरान आपयला तांकां DA दिवपाचो की बाबा आयच्या दिसा तूं डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसांत आयला हे तुगे पयशे घे म्हण नाजाल्यार पब्लिकाक हॅरेसमेंट करपाची आनी हो सिस्टमॅटीक प्लॅन मायनॉरिटीची नांवां काण सरकार करूंक हांव केन्ना सदां सांगता की अशें की आनीक जायत जाणांक अशें दिसता की ते बाकीच्या हांकां बऱ्या पडटलें म्हणून बाकीच्या हांकां हिंदू भितरय बाकीच्या बऱ्या पडटलें अशें कांय ना ते आतां पयलीं मुस्लिमाचेर आयले UP बी गोंयाक कॅथलिकाचेर आयला हळू हांगा बाकी बहुजन समाजाचेर येतलें हें हळू स्टेप बाय स्टेप वचपाचें तुम्ही तर ड्यू पब्लिसिटी की किती करप आणि किती करप ना तें प्रत्येक वोटरान इतली करची म्हणून मागता तांचे कडेन ओके